नमस्कार. आडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रांत तुमकां येवकार. बायगिणी कोयरा प्रकल्प विशयावयल्यान आयतारा 28 जुलयाक जनसुनावणी जावपाची आसा. ह्या खातीर तिसवाडीच्यो सगळ्यो पंचायती एकठांय येवपाच्यो आसात. कोयराचो प्रश्न सुटोवपाक ह्या प्रकल्पाची गरज आसा म्हण म्हायती महापौर उदय मडकयकार हांणी दिल्या. आडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. एक्शन कितें गाबी प्लॉट येवपाच्या ओल्ड गोवा तेणी ओपोज आयला तुमचे कितें हेजे वयल्यान ऑन 28 तारखे म्हणजे येता त्या आयतारा पब्लीक हियरींग आसा आणि पब्लीक हियरींग आमी सगळे जाण वचपाचे आसा. आमचे सगळे कॉर्पोरेटर तालिगांवचे सगळे पंचायत आणि म्हाका दिसता बाकीच्यो तिसवाडीन जितक्यो पंचायती आसा तितके लोक वचपाचे आसा. आता तेंच्यांनी एलिगेशन कितें केलां, तेंच्यांनी पयर मिटींग जाल्या पळय तेंच्या भितर तेंच्यांनी एलिगेशन सोनसोडा हो दुसरो नांव दिवचो ना. सोनसोडाचो प्रकरण सामकें वेगळेंच आसा आणि सालिगांव जो प्लांट घातलो आमी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे लोक ते आसा म्हणजे उलयल्या पळय तेंच्यांनी एक सायट विजीट करची सालिगांव आनी तो प्रोजेक्ट पळोवचो. त्या प्रोजेक्टाचे आमी सुद्दां गेल्या तेन्ना पळयलां की ताका वास म्हणटा तो अजिबात येना आणि त्याच्या पेक्षा एडवान्स टेक्नॉलॉजीन आमचो आतां न्यू प्लांट बायगिणीक येवपाचो आसा. हो आतां जालो ताका दिसान दीस टेक्नीक फुडें हें जायत इम्प्रूव जायत आसता. त्या प्रमाणे हो हेचो आमचो जो बायगिणी प्लांट येवंक येता तो तेच्या फुडें एडवान्स येतलो. हे लोकांक आमी पटोवन दिवपाचे दितले आमी जाय आसा. लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही. सोनसोडाचो इश्यू वेगळो आसा आणि सालिगांव प्लांट आसा पळय तो इश्यू वेगळो आसा. सालिगांव प्लांट सारको तुमी थंय वचून पळयत जाल्यार तुका वास म्हणटा तो येवपाचो ना. इतको बरो प्लांट. खूब जाणांनी त्या प्लांटाक भायले सुद्दां म्युन्सिपालिटीचे लोक येता, भायले MLA कोण येता ते विजीट करून वता आमचे कडल्यान म्हणजे ते पळोवन वता आणि तेंचे सगळ्यां कडल्यान आसा की हो बेस्ट प्लांट म्हणून. आणि आमी एश्युरन्स दिवंक सोदता लोकांक की हो बेस्ट प्लांट आसतलो. इवन ओल्ड गोवा पंचायत ती सुद्दां आतां खंय घालता गार्बेज ते सुद्दां हांगा सालिगांव घालताले तेंची आतां ते बंद करपाचें आसा. फाल्यां बंद केल्या उपरांत तांकां खंय जागो आसा ना तेंच्यांनी आपलो ट्रिटमेंट प्लांट ओन घालचो पडटलो. ही तिसवाडी खातीरूच हो आमी करूंक सोदता. म्हणजे हितून तालिगांव आमचे आयले, सांतारूच आयले, आमचो वेला ती एरिया आयली सगळी आणि कुमारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आयली. म्हणजे लोकांनी कोणाक जर डावट आसा जाल्यार पर्सनल थंय वचून विजीट दिवंक शकता तुमी आणि तुमी पळोवंक शकता. त्यांनी रेजोल्युशन घेतलं की करून दिवचे ना आणि लोकल MLA सपोर्ट हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमी जाता तितके बेगीन प्लांट घालूंक जाय. हायकोर्टान आमी प्लॉट घेतलो तेन्नाय आमकां ऑर्डर दिल्ली तुमी बांदा म्हणून. आणि हायकोर्ट तुका आतां हायकोर्टान इवन पंचायतीक डायरेक्शन दिल्लें आसा की तुमी आपली गार्बेज ओन सगळ्यांनी करची म्हणून. लेटेस्ट पयर हें जालां. पूण हायकोर्टाक तेंच्यांनी आतां हायकोर्टान वचून ते सांगूंक जाय बाबा आमकां प्लांट नाका म्हणून. आमी एज पर हायकोर्ट आनी आमचे खातीर कित्याक आज जर पणजेन आमचोच लोक न्ही, पणजेन सगळे ट्युरिस्ट येता, पणजेन भायले लोक कामा खातीर येता. तशे बाकीच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो तितको प्रॉब्लेम ना. फाल्यां कुमारदेव येता आनी खंयची अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी भायले लोक कामाक येना. हांगा ऑफिसां आसल्या कारणान भायले लोक येता, हांगा आमचे ट्युरिस्ट येता हें करता. आमच्या परस भायल्या लोकांची हांगा गार्बेज चड क्रिएट जाता. तेन्ना ही गार्बेज ट्रीट करपाक जो आमी जागो घेतलोलो आनी गोवोरमेंटान आमचे कडल्यान मागीर परत घेतलो प्लांट बांदपाक, हांव अपील करता लोकांक सगळ्यांक की ऑब्जेक्शन हाडनाका. बरो प्लांट जातलो, इन एडवान्स टेक्नॉलॉजीन जातलो, कोणाक कसलेच त्रास जायनासतना हें जातलें. हेंच आमी पब्लीक हियरींग आसा आमी सगळे जाण आमी तांकां आमी समजून दितले. MLAकूय आपल्या ओल्ड गोवाच्या की तेणें ओपोज केला. सगळे जाण फूल तिसवाडी सगळ्यांकूच पब्लीक हियरींग म्हणजे सगळ्यांकूच आसा. सगळे जाण येतले. एखादे आमचे MLA आसतले ते पणजेचे MLA आसतले एका चड करून सगळेच आसतले.